I request Honorable Tourism Minister Sri Rohan Kaute to hand over the award to Honorable Chief Minister of Goa on behalf of Department of Tourism. Thank you, sir. I request Director of IT Sri Kabir Sirgaonkar to give brief about the schemes. Of Department of Information Technology to empower youth and women. The first scheme is the Digital Mahila Sashasтрikaran Yojana. Under this, we encourage women to enhance their digital capabilities, equip them to effectively use digital devices and online platforms, promote income generation through employment skills, boost women participation in digital governance and the economy. So under this scheme, eligible women 18 years and above can enroll in training programs conducted through empaneled IT cases centers, CAC ALAs registered with ITG. We'll just give a brief presentation of the schemes. Mission of ITKC centers in Bardes, Ponda, Salsette and Sangam. As we all know that we had ITKC centers in the past. There were 33 courses which were there under ITKCs. Now we have introduced new advanced courses in ethical and robotics. Through these efforts, we reaffirm our commitment to inclusive growth, digital empowerment, and building a future-ready talent pool. Thank you, Honorable CM, for being part of this. I also acknowledge the presence of MLA of Maim, Sri Premendra Seth. प्रमोद सावंत, आमचे बिचोलीचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, आमचे सेक्रेटरी टुरिझम आणि आयटीचे श्री संजीव आहूजा, तसेच डिरेक्टर टुरिझमाचे बाब केदार, तसेच आमचे डिरेक्टर आयटीचे बाब कबीर, MD गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे बाब कुलदीप, तसेच हांगा जमिल्ले सगळे आमचे पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आणि भगिनो. आज खूप आनंद जाता सांगपाक की मुख्यमंत्र्याच्या आदारात आम्ही जे विचार पर्यटन खात्यान आणि आयटीन घेतिल्ले ते फुडें वटाचे दिश्टी पडटात. एक म्हणल्यार प्रधानमंत्रीचे विकसित भारत घडयता आसतना 2047 मुख्यमंत्र्यान उलो मारला की विकसित गोंय 2037 पर्यंत आमी करपाचें लक्ष धरून काम करया म्हणून. तातूंत महिला आणि युवांचो भरपूर रोल येता आणि महिला सशक्तीकरण करपा खातीर आनी एक आस्पाव आनी फुडें वचपा खातीर आमी महिला सशक्तीकरण स्कीम डिजिटल सशक्तीकरण योजना ही आज लॉन्च केल्ली आसा. महिला डिजिटल सशक्तीकरण योजना म्हणटकर मेनली आमी जी महिला आसात स्पेशली ग्रामीण भागातली जी इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन आसात तांकां डिजिटल स्किल्स तांचे एनहान्स करप, तांकां स्पेशली डिजिटल डिवायसीस कशे वापरप, ऑनलायन प्लॅटफॉर्म कशे वापरप, एम्प्लॉयबिलिटी कशी करप, इन्कम जनरेटिंग ऑपॉर्च्युनिटीज कश्यो करून घेवप आणि स्वता आपली महिलांचे ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन इन डिजिटल इकॉनॉमी कशी जावप हे विचार धरून ही स्कीम सुरवात केल्ली आसा. हातूंतल्यान आमी ही स्कीम फुडें व्हरता आसतना खास करून जे विलेज लेवल एंटरप्रिन्यूर्स आशिल्ले, जे CACs आशिल्ले तांकां आमी एक संदी दिल्ली आसा की तांकां व्यवसाय करता आसतना ही एक संदी ह्या स्किमीच्या तर्फे की तांकां येणावळ वापरून वाडोवंक मेळटा. एट द सेम टायम हातूंतल्यान लास्ट ग्रामीण भाग जे आमचे मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय प्रमाणे आणि स्वयंपूर्ण करतली जाल्यार डिजिटली सशक्तीकरण करपाक हो एक IT क्षेत्रांतल्यान आमचो एक आस्पाव आसा. इनिशिएटीव टू क्रिएट अँड पार्टिसिपेट इन द डिजिटल इकॉनॉमी. हातून सगळ्यो पॉलिसी स्टार्टअप IT आमी केल्यो, स्किलिंग रिस्किलिंग सुरवात केली. आज आमी एक स्टेप फुडें काडून कमिटमेंट दिस गव्हर्नमेंट इज कमिटेड टू द विमेन एम्पावरमेंट. ताच्या खातीर कमिटमेंट टू महिला सशक्तीकरण आणि महिला शक्ती बाय एनेबलिंग विमेन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गोवाज डिजिटल आणि इकॉनॉमिक ग्रोथ हाजी आयच्यान सुरवात जाता. ही स्कीम हाजे ट्रेनिंग सेशन थोड्या दिसान सगळ्या VLE, CAC, गोवा पंचायत महिला अभियान तसेच आमचे रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीचे महिला वर्ग आसा तांकां सगळ्यांक ट्रेनिंग सेशन दिवन गांवां पावोवपाक स्कीम जातून तांकां एक जोडपाचो एक मेळटा, ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आणि डिजिटली महिला तयार करपाक फुल्ली डिजिटली महिला तयार करपाक हे डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर आमचे ITचो एक इनिशिएटीव. दुसरो व्हेरी इम्पॉर्टंट इज IT नॉलेज सेंटर्स. एक म्हणल्यार आमकां इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी नॉलेज सेंटर्स गांवांनी आशिल्ले, स्किम्स ओल्ड आशिल्ल्यो, आउटडेटेड आशिल्ल्यो. IT प्रमाणे आज आमी जेन्ना पळयता युवकांक तयार करपाक जी आमी वी आर द यंगस्ट कंट्री टुडे आणि ताच्या खातीर आमचो तितलोच एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की युथांक बऱ्या तरेन तयार करप टू बी रेडी एज फार द डिजिटल इकॉनॉमी ऑफ द कंट्री इज कन्सर्न. ज्या तरेन होम मेकर्सांक आमी फुडें काडटा तशेंच आज यूथ होम मेकर्स सिटीजन्स फ्रॉम द SC ST कम्युनिटी हांच्या खातीर आमचो एक विचार आशिल्लो की तांचे डिजिटल स्किलिंग तांचे इम्प्रूव करप म्हणून. ह्या माध्यमांतल्यान ह्या स्किमींतल्यान ITKCच्या एम्पावर आमी करतले ST कम्युनिटी SC कम्युनिटी युजिंग ऑल दीस ICT टूल्स, जातूंतल्यान तांकां कोर्सीस जाय तशे जवळ जवळ 14 कोर्सीस फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां ह्या सेंटराच्या माध्यमांतल्यान मेळटले. एजन्सीज ऑलरेडी एम्पॅनल केल्ल्यो आसा आनी ह्या माध्यमांतल्यान तांकां ट्रेनिंग सेंटरांतल्यान मेळपाक गोंयभर SC ST कम्युनिटीक मेळटल्यो. आमी ऑलरेडी वर्सा एक स्कीम आमची SC ST कम्युनिटीक आसा जातूंतल्यान मेरिटियस स्टुडंट 10वी आनी 12वी ह्या आमी एवरी इयर तांकां पयले 5 10वेचे आनी पयले 5 12वेचे तालुका वायज आमी पूर्ण गोंय आमी फ्री लॅपटॉप्स दितात. ते कोणू येता त्या दिसांनी मुख्यमंत्री टायम पळोवन ते प्रोग्राम जातलो जातूंतल्यान फ्री लॅपटॉप डिस्ट्रिब्युशन फॉर डिजर्विंग मेरिटियस स्टुडंट्स who are from each taluka, 5 of 10 standard, 5 of 12 standard from SC and ST community हे दिवप जातले. हातून आता आमी एक फुड्या मार्क काडटा आसतना जनरल कॅटेगरी EWS सेक्शन आणि OBC इंजिनियरिंग स्टुडंट्सांक लॅपटॉप दिवप हे विचारधारान घेवन आमी मुख्यमंत्र्यावर फुडें गेल्ले आसा. तांचे विचार आसा की वी हॅव टू गिव द स्टुडंट्स हू रियली नीड इट एट दॅट पर्टिक्युलर टायम. ते स्कीम जाता इतल्या बेगीन हाडटले जातूंतल्यान आमी ज्या जगान आज कॉम्पिटिटीव नेचर आसा तातूंत डिजिटल स्किल्स सारक्यो जावच्यो तातूंत इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं इंडस्ट्री पार्टनरशीप जावपाक जाय तातूंत डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव्ह विथ इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड टेक ड्रिवन सेक्टर्स जातले. ड्रोन दीदी स्कीम प्रायम मिनिस्टरची आसा आनी तातूंत ड्रोन दीदीच्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमी खास करून महिलां खातीर सेल्फ हेल्प ग्रुप्सां खातीर एडवान्स ड्रोन्स आनी स्किलिंग तांच्या खातीर आमी चालू करतात. जातूंतल्यान इनोवेटिवली गोवा विल बी द फर्स्ट, वी वर द थर्ड टू लॉन्च द पॉलिसी. We will be the first to give this focus on women-led drone-driven pilots. With the scheme will be coming very soon. ज्या माध्यमांतल्यान महिला सशक्तीकरण करता आसतना ड्रोन दीदी सुद्धा गोंयच्यान पयलो वेगळ्या वेगळ्या सेक्टरान टुरिझम एग्रीकल्चर हातूंतल्यान आमी तयार करतले. मुख्यमंत्र्याक ITच्या पूर्ण सपोर्टा खातीर ताका थँक्यू म्हणटा. गोंयचो डिजिटल फ्युचर आमी इन्क्लुझिव्ह म्हणटा वेर एवरी वुमन, एवरी यूथ एंड एवरी कम्युनिटी हॅज अ रोल टू प्ले. ताच्या खातीर आमी फुडें वता आसतना एक गोंय बऱ्या बांदचे डिजिटल स्ट्रेंथ आणि सोशल पर्पजान करून आमी विचार फुडें व्हेले. दुसरे पर्यटन खात्यान आमी गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणटा आसतना आमी पूर्ण विचार आमी आज होमस्टे आणि बेड अँड ब्रेकफास्ट ही स्कीम घेतिल्ली आसा. इको टुरिझम वाडटना थंय इन्व्हेंटरी वाडटली जाल्यार परत फोकस दवरून, कित्याक होमस्टे म्हणटा ती महिला सांबाळटा आनी ताजो कोणो गट करचो जाल्यार होमस्टे आमचे ऑलरेडी चलतात. पूण होमस्टे एक लेवलाचेर चलचे, तांकां पर्यटन खात्यान पूर्ण तरेन गांवांनी तांकां हेल्प करचे. पूण दीस होमस्टे पॉलिसी रिडिफायन्ड करून आमी पूर्ण ग्रामीण भागान म्हणजे बिचोले, पेडणे, सत्तरी, धारबांदोरा, केपें, सांगे, काणकोण ह्याच ग्रामीण भागान ही इन्सेंटीव वायज पॉलिसी दिल्ली आसा. जातूंतल्यान मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतकर वी आर गोइंग टू गिव अ ग्रांट ऑफ 2 lakhs which will be there, which will allow them to increase and improvise on their facilities as far as their own infrastructure is concerned. म्हणपाक सबसिडी न्हय, इट इज अ वोट ऑफ कॉन्फिडन्स. आनी ताच्या खातीर आज आमी जशे Airbnb आनी बाकीच्यां कडेन आमी MOU सायन मारल्या, सेवा बरोबर आमी पार्टनरशीप केल्ली आसा. ट्रेनिंग एक्सपोजर आमी थोड्या ग्रुपांक आमी दिले टू गो टू गुजरात आनी कंटिन्युअस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आसा. हाजोय ट्रेनिंग सेशन वेगळे अलॉंग विथ IT आमी एक सेपरेट सेशन घेतले जातूंतल्यान होमस्टे त्या माध्यमांतल्यान पूर्ण स्प्रेड रुरल टुरिझम वाडोवपाक आमकां एक आस्पाव मेळटलो. आयच्या दिसाक हे 3 स्किमी करता आसतना म्हज्या बरोबर आमचे मुख्यमंत्री सदांच आमकां पाठिंबो दिता, ताका थँक्यू म्हणटा. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी जे आमचे ITGचे चेअरमॅन आसात तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. तसोच डॉक्टर गणेश गांवकर जो आमचो GDCचो चेअरमॅन आसा ताकाय थँक्यू म्हणटा. आमचे सेक्रेटरी, डिरेक्टर्स दोन्ही आणि MD GDC जे कंटिन्युअसली हातूंत वावुरतात एज वन टीम, जातूंतल्यान पर्यटन आणि IT इकॉनॉमी खातीर जे आमी कॉन्ट्रिब्यूट करता, एम्प्लॉयमेंटा खातीर कॉन्ट्रिब्यूट करता, असोच मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान जाता इतले बेगीन आमी हे स्किम्स उपलब्ध करून लोकांक दितले. थँक्यू. आणि हँडलूम डेच्यो सगळ्या म्हज्या मोगाळ खासा करून हँडलूम डेचे हांगासर जे फंक्शन जेंच्यांनी ऑर्गनायज केले तांकांय सगळ्यात पयलीं हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. पर्यटन खातें आनी टुरिझम आनी IT डिपार्टमेंट ह्या दोनूय डिपार्टमेंटाच्या वती वेरियस
सगळ्यात पयली पर्यटन खात्याक जो अवॉर्ड मेळ्ळा त्या अवॉर्डा खातीर हांव कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर मिस्टर रोहन खंवटे आनी तेजी एंटायर टीम हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आमी पळयता की महिला डिजिटल साक्षरता योजना हांचे करता आसतना ग्रामीण भागांतल्या महिलेक IT डिजिटल करप हाच्या खातीर तांच्यांनी केल्ली योजना की लास्ट महिला पर्यंत पावपा खातीर CSC आसतली किंवा VLEच आसतली ह्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे जाका आमी म्हणटा की कॉमन सर्वीस सेंटर हाज्या थ्रू सगळ्या महिलांक डिजिटली साक्षर करपा खातीर ही योजना खऱ्या अर्थान उपयोगी ठरतली. ग्रामीण भागांतल्यो महिला ज्यो साक्षर जावपाक जाय ताच्या खातीर ही योजना खूब मोठ्या प्रमाणात ताचो उपयोगी जातलो. IT नॉलेज सेंटर्स ही विशेष करून शेड्यूल कास्ट आनी शेड्यूल ट्रायब ह्या भुरग्यांच्या खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट ITची नॉलेज दिवपा खातीर ह्या सेंटराचो केपें सांगे काणकोण सत्तरी साखळी बिचोली भागात हाचो खूब मोठो उपयोग जाता. हांगा हाचो उपयोग सेंटर केल्या उपरांत तांकां जेंकां IT एनेबल नॉलेज दिवपा खातीर हाचो खूब मोठ्या प्रमाणात उपयोग जातलो. ह्याय भुरग्यांक ताचो खूब बरो फायदो तेंच्यांनी घेवचो हें तेंच्या लागीं मागता. आनी टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन होमस्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट ह्या स्किमीचो आज उक्तावण केलें आनी तुमी पयलें आसतल्यो ग्रामीण भागांतल्यो आमच्यो महिला विशेष करून हे होमस्टे पॉलिसी जी चलयता तांच्या खूब खूब अभिनंदन करता. तांच्या मदीं आमी जें म्हणटा सदोदीत म्हणजे इंटरलँड टुरिजमा खातीर वाव दिवपा खातीर टुरिजम डिपार्टमेंटान घेतलेली स्टेप्स म्हणजे सगळे जाण सन्स अँड सीचेर न रावता इंटरलँड वचपा खातीर वायल्ड लायफ सँच्युरीज पळोवपा खातीर विलेज एरियाज पळोवपा खातीर ट्युरिस्ट हे सदोदीत थंयसर होम्स म्हणजे रावपाची सोय ना ही तांची जी कंप्लेन आसताली ती होमस्टेच्या माध्यमांतल्यान तांकां अशा पद्दती सुविधा उपलब्ध केल्या उपरांत इंटेरियर गोवा पळोवपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात लोक वतले. हांव परत एकदां हे तिनूय आज लॉन्चिंग केलें ताज्या बद्दल म्हणजे IT डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, ITचे चेअरमॅन डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आनी आयच्या सुवाळ्याक उपस्थित आशिल्ले बाब पेडेंद्र शेट बाकी ITचे सगळे स्टाफ हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आनी लोकांनी ज्या ज्या सेक्टराक ह्याचो फायदो मेळटा होमस्टे आसतलो ITचे आसतलो आनी महिला साक्षरता विशेष करून आमचे कॉमन सर्वीस सेंटर चलोवपी सुद्दां आमच्यो महिला भगिनी हांचो हेजो फायदो घेवन सगळ्या लोकां पर्यंत ह्या स्किमीचो फायदो पावोवचो इतकेंच सांगता आनी सगळ्यांचें अभिनंदन करता. देव बरें करूं. ओके सर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.